नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. चवथ जाली आणि एक पयली जी अपडेट आसा आमची त्या पयल्याच अपडेटी भितर जी ब्रेकिंग स्टोरी आमी तुमचे म्हऱ्यान घेवन येतात ती म्हळ्यार श्रीपाद भाऊची भलायकी. सुदीन ढवळीकार परत एडमीट जाला आणि श्रीपाद भाऊचे ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप जाला. कितें आहा ह्यो सगळ्यो अपडेट्स आनी त्याच बरोबर गोंयभर कोविडाची परिस्थिती कितें आसा आणि बाकीच्यो घडामोडी कितें आसा. गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर आमकां जॉईन जातात. हांव सगळ्यांत पयलीं वतां आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्यान ह्यो ज्यो म्हत्वाच्यो गजाली घडल्यात ताजेर अपडेट दितले आनी त्याच प्रमाणे पणजे तिसवाडी आणि सरकारी लेवलाचेर ज्यो अपडेट्स आसात त्यो. लौकीक गो हेड, कितें आहा अपडेट? प्रमोद, सगळ्यांत पयलीं याची मेन अपडेट दिता श्रीपाद भाऊ जे देशाचे आयुष मिनिस्टर आहा आणि मिनिस्टर फॉर स्टेट डिफेन्स मिनिस्टर आहा. ते 10-11 दिसा पयलीं तांकां एडमीट केले. एडमीट म्हणजे पयलीं पॉझिटिव्ह सापडलेले, मागीर घरान होम आयसोलेशन घेतले, मागीर प्रकृती बिगडल्या उपरांत तांणी मणिपाल हॉस्पिटलांत एडमीट जाले. तेंची ट्रिटमेंट चालू आसले आणि एकदम त्याचो ऑक्सिजन ऑक्सिजन लेवल एकदम देंवल्लो. एकदम ते खूपच कमी जाल्लो. मागीर एम्सांतल्यान टीम येयली, प्लाझ्मा डोनर सोदलो गेलो तेका. रातीन प्लाझ्मा डोनर तेज्या ब्लड ग्रुपाक लागता तो काडून तांकां प्लाझ्मा हे केलो. मागीर तेजी ऑक्सिजन लेवल वयली, आउट ऑफ NIV सुद्दां तांकां गरज पडली ना, रूमेचेर आसले ते तेन्ना. तेजे उपरांत आनी ते डॉक्टर म्हटले असो ट्रिटमेंट चालू दवर. एम्साचे डॉक्टरान सांगलें असो चल्ला तो ट्रिटमेंट चालू दवर. आनी ते गेल्ले हांगासरल्यान. पण आयज अचानक सकाळच्यान तेंचे एकदम ऑक्सिजन लेवल परत देंवला. आता ते सध्या तरी ते NIV म्हणजे नॉन इन्वेजिव्ह हेचेर व्हेंटिलेटराचेर म्हणजे कमी दाबाचे हेचे व्हेंटिलेटराचे. आनी इमिजिएटली आता तेंच्यांनी एम्साचे डॉक्टरांक कॉन्टॅक्ट केला. डॉक्टर येवपाक भायरूच सरले नायट, म्हणजे 7-7:30 म्हटल्यार हांगासर गोंयान लँड जातले डॉक्टर. आनी ते डिसायड करतले तेंची सगळे रिपोर्ट्स केले उपरांत की तांकां प्लाझ्मा दिवन परत प्लाझ्मा थेरपी पयलीं दिवपाची, काय तांकां इंजेक्शन दिवपाचें, काय तांकां दिल्ली शिफ्ट करपाचें. तेजेर ते डॉक्टर हांगासर डिसिजन घेतले. सकाळीं सुमार ते डॉक्टर लँड जातले, म्हणजे 8-8:30 पर्यंत हॉस्पिटल फ्रॉम रातचे डिसिजन घेवपाक शकता जाल्यार फाल्यां पर्यंत रिपोर्ट सगळे फाल्यां पर्यंत डिसिजन जावपाक शकता. दुसरी गजाल, सुदीन ढवळीकर म्हणजे कांय दिसा पयलीं पॉझिटिव्ह जाल्ले आनी ताप आशिल्ल्या कारणान ते मणिपालानूच शिफ्ट जाल्ले. रोखडेच मागीर चवथीच्या आदले दिसा ते डिस्चार्ज मेळ्ळो, तांकां ते घरा कडेन गेले. आनी आयज परत तांकां सकाळीं ताप येवपाक लागलो, फक्त नॉर्मल ताप आसलो. सो ते परत येवन मणिपालान एडमीट जाल्यार. पण तेंचे अशें सिरियस अशें कांय ना, ताप येयला म्हणून तेंच्यांनी आनी फुडें रिस्क नाका. पयलींची जी सर्जरी बी जाल्ली पयलीं त्या रिस्क नाका म्हणून ते हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्यार. दुसरे प्रमाण तिसवाडीची अपडेट दिता. तिसवाडीच्यो ज्यो फाटल्या दिसांनी केसीस 5:30 सुमार तेकलेली. 4 दीस पयलीं आज थोडो डिस्चार्ज जावन तेजो नंबर कमी जाला. 450चेर पावला टोटल तिसवाडी, म्हणजे अर्बन, चिंबेल आणि कोर्ली त्या तिगांचे मेळून 455 केसीस जाल्या आनी 100 सुमार केसीस मायनस जाले. टोटल डेथ आमकां खबर आहा 144 जाल्या. काल 4 डेथ आसले. आनी काल रिपोर्ट म्हणजे टेस्टिंग चड जावना हें कळटा. रिपोर्ट सॅम्पलां टेस्टिंग धाडलेली जी 880 सॅम्पलां काल टेस्टिंगान धाडलेली, ती फक्त 880 सॅम्पल धाडली आनी वेटिंग रिपोर्ट्स आसले तितले करून तेंच्यांनी फक्त 1035 सॅम्पलांचे रिपोर्ट येयले. तितले 209 पॉझिटिव्ह आसले. पर्सेंटेज कडे 1000तल्यान 200 म्हटल्यार 20% रेंजीन राहते. 100तले 20 मनीस सॅम्पलां पॉझिटिव्ह येता. आय थिंक ऑल्सो बिकॉज लौकीक चवथीचे 2 दीस टेस्टिंगूय कमी जाल्लें. दुसरे जर नोट केले प्रमोद न्हू जाल्यार 880 सॅम्पलां घेतल्या. आमची टेस्टिंग कॅपॅसिटी आमी म्हणटा 2,500. 880 सॅम्पलां घेतल्या. 1000 रिपोर्ट म्हणजे फाटले फक्त एक 200 सुमार सॅम्पलां घेतल्या. तरी आसतना 1000 सॅम्पलांचोच रिपोर्ट दिवन सुद्दां 186 रिपोर्ट अवेटेड आहा तेंचे. एक वर्षी त्या हितून क्लियर जावपाक जाय आसलें. स्टाफ लिव्हर आसता वा चवथीच्या कालावधीन जावन आसता, पण त्या कॅपॅसिटीन हे सगळे वेटिंग रिपोर्ट झिरो जावपाक जाय आसले म्हाका दिसता. दुसरे एक्टिव्ह केसीस 3,383 आहा. सेम नंबर होम आयसोलेशन 3,383. सेम नंबर ऑफ पीपल होम आयसोलेशनान आहा. आनी डेथ्साचे सांगले 144 डेथ्स आहा. दुसरी एक गजाल म्हाका कोविडाच्या हांव वांगडाच अपडेट दिवपाक सोदता ती GSTची. हेजो कोरोनाचो जो परिणाम आमच्या रेव्हेन्यूचेर जाला तितूंतल्यान जरी फेब्रुवारी मार्चा सावन पुराय रेव्हेन्यूचेर परिणाम जावपाक लागलो, पण गोंयचे जे GST
कॉम्पेन्सेशन म्हणजे देशभरातले सगळे स्टेटी घेवपाचे असले ते नोव्हेंबरासानूच बंद जाल्ले. फाटले फायनान्शियल इयराचे म्हणजे 3 म्हयन्याचे धरून 3-4 म्हयन्याचे धरून 40 कोटी सुमार आमकां तेंच्यांनी सेंट्रलान धाडले ना कॉम्पेन्सेशन. आणि ह्या 4 म्हयन्याचे एप्रील, मे, जून, जुलय म्हणजे 979 क्रोर्स म्हणजे टोटल मेळ्ळे जाल्यार 1018 कोटी आमकां कॉम्पेन्सेशन ड्यू आहा सेंटरा कडल्यान. दुसरे वटेच्यान हांगासर गव्हर्नमेंट नित्याच्या खर्चा खातीर आरबीआय बॉन्ड्स दिवन रीण काडिता आणि हे कॉम्पेन्सेशन आमचे थंय लिगली आमकां मेळपाक जाय. ते थंय पेंडींग आहा. आमी जीएसटी कावन्सील मेंबर जे गोंयच्या मामी तांकां कॉन्टॅक्ट केलो. तेंणी सांगलो 27 ऑगस्टाक मिटींग जावपाची आहा ऑनलायन जीएसटी कावन्सिलाची. तो मुद्दो ते मुद्दाम काडटले आनी सांगतले एटलीस्ट स्मॉल स्टेटी ज्यो सफर जाता रेव्हन्यू खातीर कोरोनाची तिंका तरी जीएसटी कॉम्पेन्सेशन आहा ते रिलीज करा म्हणून ते मागतले. या थँक्स अलॉट लौकीक. म्हाका लोकांक एक गजाल क्लियर सांगपा जाय. श्रीपाद भाऊक एज पर अवर सोर्सीस तांची ऑक्सिजन लेवल जरी ड्रॉप जालें ही इज स्टेबल. ही इज ऑन नॉन इन्वेजीव व्हेंटिलेटर, नॉट अ इन्वेजीव व्हेंटिलेटर. सो नॉर्मल ऑक्सिजन तांकां लायला. तो ऑक्सिजन लायतकीर तांची भलायकी स्टेबल आसा. एट द सेम टायम प्लाझ्मा दिवन सुद्दां हें परत जालां म्हणून एम्साची टीम गोंयांत येता. द स्पेशल मिलिटरी फ्लायट इज लँडींग एट अरावंड 7:30. ते येवन तांची भलायकी पळयतले. ताजे उपरांत ते निर्णय घेतले की कितें करपाचें तें. कारण सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल जी आसा ती म्हळ्यार तांचो असेसमेंट ते हांगा येवन करतले आनी तो असेसमेंट जातकीर ते डिसायड करतले. रायट नाव श्रीपाद भाऊज हेल्थ इज स्टेबल. सुदीन बाब परत एडमीट जाल्यात बट नथींग मेजर टू वरी. नॉर्मल जोर आसा. हांव थंयच्यान मुखार वतां. आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आसा आमचे बरोबर. महेश, कितें अपडेट? कारण आज जीएमसीतले 3 वॉर्ड फॉर कोमॉर्बिडिटीज आनी क्रिटिकल पेशंट स्टार्ट जावपा आशिल्ले. त्याच प्रमाणे हॉस्पिसियोचें शिफ्टींग जावपा आशिल्लें. कितें आहा? प्रमोद, आमी फाटल्या विकान पळयताले की आनी प्रुडंटान तो इश्यू लावन दवरलो की कोमॉर्बिड पेशंटा खातीर गव्हर्नमेंटान सांगिल्लें की 145, 146, 147 वॉर्ड जीएमसीचे रेडी जातले म्हणून. एक तर डेथ वाडत आसा. पूण जीएमसीचे वॉर्ड आयज आमी जर पळयल्यार जाल्यार जो ट्वीट जो विशेश राणेन केला हेल्थ मिनिस्टरान, तांचे अशें दिसता की वर्क इज इन प्रोग्रेस म्हणटात ते. हाचो अर्थ जीएमसीचे वॉर्ड रेडी जावंक ना. फाटल्या म्हणजे शुक्रार दीस तेंच्यांनी फाटल्या शुक्रार प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली तेन्ना तेंणी सांगिल्लें की विथ डीन की जीएमसीचे वॉर्ड सोमार मेरेन रेडी जातले आनी थंयच्यान ईएसआयन जे कोमॉर्बिड पेशंट म्हणजे सामके क्रिटिकल आहा ते पेशंट हांगा शिफ्ट करपाक येतले म्हणून. पूण आयचो ट्वीट पळयत जाल्यार दिसता की वर्क इज इन प्रोग्रेस, म्हणजे अजून ते रेडी जाले ना. कोणाक कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार आमकां कॉन्टॅक्टान कोण सद्याक मेळना. दुसरें तेंच्यांनी सांगिल्लें की एसेन्शियल जे सर्विसीस आसा म्हणजे ओपीडी जे आसात ते सुरू करपाक येतले आनी बाकीचे बंद, जेंची गरज ना ते बंद करपाक येतले कित्याक स्टाफ तांकां कमी आसा. आनी तो स्टाफ सगळो कोविडा खातीर वापरतले. जो म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कार्डे हेचे बीन जो स्टाफ ओपीडीन लागचो ना तो थंय वापरपाक येतलो म्हणून. ताचे बीन अजून काय लिस्ट येवंक ना, अजून तरी येवंक ना. आतां मेरेन 5 जाले पूण अजून लिस्ट येवंक ना की खंयचे बाबा एसेन्शियल सर्विसीस चालू रावतले आनी खंयचे बंद जातले ते. खंयचे ओपीडी चालू रावतले, खंयचे बंद जातले आनी खंयचो स्टाफ खंय दिवपाक येतलो तो. तांची एचओडी वांगडा मिटींग आज जावपाची आशिल्ली. फोन केले कांयच कळना आमकां सद्या तरी. सो तेचेरूय कांय तेंचे उलोवप जालें ना. अजून कांय डिटेल्स मेळोना. दुसरें म्हणजे आनीक आमी खबर आयकली की 10 दिसां पयलीं 14 ऑगस्टाक एक मिटींग जाल्ली तेन्ना अशें थारायल्लें सरकारान की ईएसआय हॉस्पिटलान जी कोण भुरगीं जावं बायलां प्रेग्नंट आसा तांकां जर कोवीड पॉझिटीव आसा तर तांकां ओल्ड हॉस्पिसियोन तांकां शिफ्ट करपाक येतली म्हणून. आनी थंय तेंच्या खातीर ती 100 बेडेड हॉस्पिटल रेडी करपाक येतलें तेंच्या खातीर. अजून जालें ना. सो आतां आमकां अशें कळटा की एंड ऑफ ऑगस्ट एक वेळ जावंक शकता म्हणून. पूण आमी जर कोणाक जर विचारलें जाल्यार अजून तरी तेंची आयज मिटींग जाल्ली त्या मिटींग अशें कळ्ळां की तेंची अजून कांय थंय तयारी जालीच ना. म्हणजे दोनूय गोश्टी पळयले जाल्यार अजून सरकाराचे कोमॉर्बिड पेशंटा खातीर कांय जालें ना आनी दुसरें म्हणजे जे भुरग्यां खातीर आनी बायलां खातीर त्याचे हॉस्पिटल अजून रेडी जाल्लें ना. तिसऱ्या वाटेन एक तर केसी वाडटा जावं आनी कितें पीक येवपाचो आसा. आमी जेन्ना दोतोरां कडेन उलयता तेन्ना अशें दिसून येता की दोतोर अशें म्हणटा की थोड्या दिसांनी इवन नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा आमी जे म्हापशाचें म्हणटा थंय सुद्दां एक वेळ कोवीड वॉर्ड करचो पडटलो सरकाराक. सरकारान ती तयारी करूंक जाय आतां जर अशें तांचें म्हणणें आसा. कित्याक सगळ्यांक फोंड्या जावं आनी खंय जीएमसीन जावं आनी खंय शिफ्ट करपाक जावचें ना म्हणून. म्हणजे एटलिस्ट जे कोण
सिम्टोमॅटीक आसतले पूण मायल्ड सिम्टम्स तांकां तरी एटलिस्ट त्या हॉस्पिटलान नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान दवरपाक येतले म्हणून, पूण ती अजून तयारी जालेली ना. तिसरें म्हणजे सगळ्यान फक्त होम आयसोलेशन ते बीन लोकांनी आपूण स्वताच लोक आतां जावन रावता म्हणून एक बरें पडलां. पूण सरकाराचो तसो काय लक्ष आसता काय ना, जर पेशंटांक जर आमी विचारीत जाल्यार जर ते म्हणटात की फोन काय व्हडलेशें येयनात, जर जस्ट तांकां हेल्थांतल्यान कळटा की तुमी होम आयसोलेशन रावंक सोदता रावपाचें तेंच्यांनी, आनी फुडले जर तुमचे कोण जर फॅमिली डॉक्टर जाल्यार तेंच्या कॉन्टेक्टान तुमी रावपाचें की तुमकां कितें जोर येता नाजाल्यार आनी कितें जाल्यार. प्रमोद ही जाली हेल्था वयली अपडेट. हय दुसरी म्हणजे तेंच्यांनी पयर एक डिसिजन घेतिल्लें गव्हर्मेंटान की 3rd इयर नर्सी तांकां मेळना कोविडा खातीर, आनी सद्या जे नर्सी काम करतात, जो स्टाफ काम करता तेंचेर भरपूर प्रेशर पडला. तांकां इवन तेंची ड्युटी ऑफ जाली सुद्दां जाल्यार तांकां परतून आपयतात कामाक यो म्हणून, असो सद्या प्रेशर पडला. सो ते 3rd इयर जे नर्सिंग स्टुडंट जे आसतले, नर्सिंग स्टुडंट जे आहा ते 3rd इयराचे तांकां ते आतां कोविडा खातीर कामा खातीर वापरून घेवंक शकता. सद्या ते मॉडेलिटीज करपाचे सुरवात केलेली आसा. ही जाली सगळी हेल्थावयली अपडेट प्रमोद. दुसरी एक गजाल आमी आयकता ती मायनींग, गोवा मायनींग पीपल फ्रंट, जो गोंयचे मायनींग सुरू जावपाक जाय म्हणून जे वावुरता, तांच्यांनी आयज परतून एक प्रायम मिनिस्टराक सांगला की तांच्यांनी 3रे वर्स मायनिंगाचे सीझन जर पिड्ड्यार जावंक जायना जाल्यार आतां धरून इंटरव्हेन करचें आनी जाता तितले बेगीन गोंयचे मायनींग सुरवात करचें म्हणून तांच्यांनी मागला. तांच्यांनी अशें म्हटलां की डायरेक्ट लॉस ऑफ 3,500 crores म्हणजे 3,500 कोटी आमी लॉस जाता. आनी म्हणजे अशें जर आमी फाटलीं 3 वर्सां पळयत जाल्यार आमी 10,500 कोटी आमी लॉस जाले अशें तेंच्यांनी एक लेटर पीएमाक बरयलां. सेकंडली तेंच्यांनी पयलींचे गव्हर्नर जे आशिल्ले सत्यपाल सिंग तांकां तेंच्यांनी थँक्स म्हटलां, कित्याक तेंच्यांनी भरपूर इंटरव्हेन्शन केलें. आनी आतां जे न्यू गव्हर्नर आयला भगत सिंग कोश्यारी, तांकां तेंच्यांनी सांगलां की तेंच्यांनी ते इंटरव्हेन्शन करचें आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटा कडेन मागचें की जाता तितले बेगीन हें मायनींग गोंयचें सुरू करचें. कित्याक गोवा मायनींग पीपल फ्रंटाक अशें दिसता की कोविड-19 जेन्ना जो त्या टायमार मायनींग रिजर्वेशन जावप एक खूब गरजेचें आसा. मायनींग सुरू जावप कित्याक तो एक रेवन्यू हाडून दिवंक शकता स्टेट गव्हर्नमेंटाक. प्रमोद या थँक्स अ लॉट महेश. हांव वता आतां वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कशी आहा वास्कोची परिस्थिती? चवथ कशी जाली? सर, वास्कोची परिस्थिती एकदम बरी आसा. म्हणजे सद्याक तरी ऑफ लेट आमचे वास्कोच्यान तरी डेथ्स आयज जायना जाल्यार पुरो ऑफ लेट वास्कोचे डेथ्सूय कमी आसा, केसूय कमी आसा, कुट्टाळीची एरियाय कमी जाल्या. एक खाशेली मिटिंगूय जाली जुवारी नगरात. एकूच कंटेनमेंट झोन उरला, म्हणजे मांगूर क्लियर जालो, खारेवाडा क्लियर जालो, एक जुवारी नगर कंटेनमेंट झोन. ताका लागून एक खाशेली मिटिंगूय जाली. कुट्टाळीचे आमदार अलिना साल्दाना हांच्यांनी एक डेप्युटी कलेक्टराक आपोवन एक स्पेशल मिटींग घेतली. तांच्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली की हो झोन ओपन जावचो, पूण कलेक्टरान तांकां सांगलां की थंय अजून एक 20 ते 25 एक्टीव केस अजुनूय आसा. सो इट इज कमिंग डावन डेफिनेटली. वास्कोचे फिगरूय देंवता. आनी चवथ म्हणटकर चवथ एकदम हांगा बरी जाली. जे गायडलायन्स दिल्ले ते सगळे पालन जाले. सोशल डिस्टन्सिंगान लोकांनी मार्केटान सामान घेतले. लोकांनी चडशे आमचे सार्वजनीक गणपती 1.5 दिसाचे जाले. आनी जे विसर्जन करतना सुद्दां लोक सेपरेट म्हणजे ऑफकोर्स गर्दी म्हणजे मातशी आशिल्लीच, देर इज नो डावट ऑन दॅट. पूण एक खंय तरी लोक केअरफूल राविल्ले. बायणा बीच जावं, खाऱ्यावाडाचेर जावं, वाड्यां लेकाचेर जेन्नाय लोक पावोवपाक गेले आपलो गणपती विसर्जन करपाक, लोक पाळयांनी गेले म्हणजे इन टर्न्स. आनी कोणें अशें गर्दी करूंक नोबडी एज म्हणजे केअरलेस अशें करूंक ना. आनी एक गजाल जी आमकां आयकूंक येता की आयज वेलसांव पंचायतीची एक आमकां आतां न्यूज आयल्या की तांचो जो सरपंच आसा ही हॅज टेस्टेड पॉझिटीव. आनी अशें आयकूंक येता की थंय सरपंचाचो तो हेनरीक डेमेलो आसा, ताच्या भावाक पयलीं जोर येतालो म्हूण ताका जेन्ना टेस्टींग करपाक व्हेल्लो तेन्ना कुट्टाळे आमचे कांसावले हेल्थ सेंटरान तांकां सांगलें की तुमी बिकॉज यू आर अ सरपंच यू ऑल्सो गेट युअर सेल्फ टेस्टेड. आनी ताजें तांकां टेस्ट केल्ली. आनी आतां सद्याक तर ते पॉझिटीव आसा. पूण अशें थोडे लोक अशें म्हणटा की पॉझिटीव आसतना म्हणजे रिजल्ट येवचे पयलीं एक पर्सनल हियरिंगूय जाली. सो ताका लागून एक मातसो बोळ पडला. तांच्यांनी बिडिओक इन्फॉर्म करून आयज तर पंचायत बंद दवरल्या. आनी सद्याक बाकीचे जे स्टाफ आसा तांकां टेस्टिंगाक धाडले. पूण एक मोठो डिमांड आसा की जो सेक्रेटरी आसा म्हणजे एक पंच मेंबर आनी थोडे स्टाफ टेस्टिंग केल्या, पूण जो सेक्रेटरी आसा ही हॅज गॉट 2 पंचायत इन अंडर हीज हें म्हणजे ताजे हातून. आनी इट इज वन वेलसांव आनी वन इज कांसावले पंचायत. सो जेन्ना तो 2 पंचायती जबाबदारी सांबाळटा आनी ताणें टेस्टिंग जरी करूंक ना, मातसो लोकांचो बोळ पडला की ताणें एक स्वता टेस्ट करून घेवची बिकॉज इज हँडलिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 पंचायत. आतां सद्याक
सद्याक तरी सरपंच पॉझिटिव्ह आसा, बाकीच्या लोकांची टेस्टिंग चालू आसा. जितले म्हणटा रिजल्ट येना एखादी पंचायतूय बंद दवरूंक शकता. आनी एक गजाल जी आमच्या वास्कोन आयज घडल्या म्हणटा ती एक 20 वर्सांचो भुरगो एनजीओ फेर्नांडीस म्हणटा तो चिखलेचो, ही हॅज बीन अरेस्टेड. एक इंस्टाग्राम आणि देवांची अशी एक वल्गर टायप एक डेरोगेटरी फोटोग्राफ्स अशें करून ताका एक स्लँग ताका कमेंट्स बी घालून ते पोस्ट व्हायरल जाल्ले आणि ताका लागून ते सगळे कडेन व्हायरल जातकर लॉट ऑफ रिलिजियस सेंटिमेंट्स वर हर्ट. ताजे मागीर जायत्या लोकांनी पणजी पुलीस स्टेशनाचेर, फोंड्या पुलीस स्टेशन, वास्को पुलीस स्टेशन आणि सायबर क्रायम हातूनय तांची कंप्लेन केल्ली. पयर माटोळेच्या दिसाक लोकांनी हांगा गर्दी करून पुलिसांक हेंय सांगलें की जितले म्हणसर हो मनीस अरेस्ट जायना तितले म्हणसर आमी माटोळे लावचे ना. मागीर पुलिसान तांकां रिक्वेस्ट करून दे सॉट सम टायम. मागीर आयज थोडे मुस्लिमांचे ग्रुप आशिल्ले तांच्यांनी रेप्रेझेंटेशन दिलें. नाव द पर्सन हॅज बीन अरेस्टेड. ही इज अ 20-year-old फेलो आणि तो चिखले रावता आणि सद्याक ताका अरेस्ट केल्लो आसा. ही हॅज बीन प्रोड्यूस टू कोर्ट आणि ताका 3 दीस रिमांडूय मेळ्ळो आसा. सर, दिस इज अपडेट फ्रॉम वास्को. थँक्स अ लॉट विक्रम. विवेक, किती हा फोनेची अपडेट? प्रमोद, काल 22/8/2020 ते 23 म्हणजे 2 दिसान तर जे केसीस आहात ह्यो पीएससी बेतकी हांगासर एक मेळ्ळा, फोंड्या धारबांदोड्या पीएससीन एक मेळ्ळा, मडकय 0 केसीस, फोंडा 2 केसीस आणि शिरोड्या 1 केसीस. म्हणजे सगळ्यो पांचूय हितूर कॉन्स्टिट्युएन्सीन 5 केसीस मेळ्ळ्या आतां पर्यंत. एक्टिव्ह केसीस आहात त्यो सगळ्यो 390 सुमार आसा. जवळजवळ 12 डेथ जाल्ले आसा पांचूय हितूर कॉन्स्टिट्युएन्सीन. धारबांदोड्या अजून एकूय डेथ ना म्हणल्यार बरें आहा. म्हणल्यार थंय केसीसूय कमी आसा. दुसरी गजाल ग्रँड टोटल म्हणटा तशी 1515 आर टोटल फिगर अँड 1113 आर द रिकवर्ड केसीस आतां पर्यंतच्यो. दुसरी गजाल फाटल्या आमी अपडेटीक म्हणलेले की फोंडा जे ओल्ड पीएससी आहा ते तितलेशे म्हणलेले की मिनिस्टरान की रोखडेच ते चालीक लायतले आणि ओपीडी आणि कॅज्युलिटी थंय जातली म्हणून. सो म्हाका दिसता आयज हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार जितलें फास्ट काम चालू आसा म्हाका दिसता एक 2 ते 3 दिसां भितर सगळ्या फोंडेकारांक आणि लागसरच्या वाठारांतल्या लोकांक सगळ्यांक कॅज्युलिटी आणि ओपीडी थंय मेळटली आणि लोकांची एक सोय जातली बऱ्यापैकी. कित्याक हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ते ऑलरेडी ओन्ली रिजर्वड फॉर कोविड केअर हॉस्पिटल अशें म्हणून केला. सो लोकांचे हाल जाल्ले. सो एक 2 ते 3 दिसां भितर लोकांक हे फूल फ्लेज हॉस्पिटल म्हणल्यार सोय जातली हांगासर सगळ्यांची. दुसरी गजाल आडपय जे वार्षिक 5 दिसांचे जे विसर्जन जाल्ले व्हडा प्रमाणात म्हणल्यार इतली गर्दी आसता आणि हे त्या उमेदीन लोक घराघरांनी आणि दिसाक थोडे हे विसर्जन जाता. सो ह्या फावटी लोकांनी डिसिजन घेतलं की 5 दीस दवरल्या गणपती तेंच्यांनी, पण विसर्जना वेळार गर्दी जावची ना आणि मिरवणूक काय आसपाना, चित्राय आसपाना. सो सांजे वेळार लोकांचे एक एक घरातले गणपती काडून ते विसर्जन करपाक ह्या फावटी तेंच्यांनी डिसिजन घेतला. दुसरी गजाल म्हाका दिसता काल आणि पयर आणि काल ह्या 2 दीस जे हॉलिडे आसले तेका लागून टेस्टिंग बंद आसले, पण कालच्यान आणि आयच्यान म्हणजे आता टेस्टिंग आयच्यान स्टार्ट जाला. म्हाका खुबशे केसी मेळपाचे आसा प्रमोद. कारण आयज एक गजाल आयकता खारवाड्यार जो हांगा बानोड्या म्हणटा ते 25 वयर केसी पॉझिटिव्ह केसी मेळ्ळ्या. सो लोकांनी आतां गणपती विसर्जना टायमारूय गर्दी केल्या आणि कशें कितें लोक मार्केटिंग करताले ह्या प्रमाणे लोकांक कितले लोक आतां पॉझिटिव्ह मेळत सांगपा येना. आनी आतां एक हें जाला, भंय जाला प्रमोद, कोण टेस्टिंग करपाक वचना. कित्याक म्हणटा सिमटम्स ना जाल्यार कित्याक टेस्टिंग करपाचें? सिमटम्स येता तेन्ना पळोवया. थंडी ना, जोर ना, कांय ना, कित्याक जाय? आनी थंय गेल्या उपरांत पॉझिटिव्ह दाखयता. सो मागीर तें टेन्शन खंय रावपाचें आनी 17 दीस 15 दीस परत क्वॉरंटायन उरलो. अशी गजाली सध्या चर्चेक आयकूंक येता. थँक्स अ लॉट विवेक. विवेकान सांगला म्हाका एक मुद्दो खूब म्हत्वाचो दिसता की फाटले 2 दीस टेस्टिंगूय कमी जाला म्हणून फिगर्स कमी आसा. सो कोणूच रिलॅक्स जावपाक शकना. आयच्यान किंवा फाल्यां सावन जी फिगर्स येतली तातूंतल्यान आमकां रियलिटी कळटली. त्याच प्रमाणे चवथीच्या निमतान गांवांनी शारांनी कितें जालां, शॉपिंग करतना कितें जालां, ताजेय परिणाम जे आसा जर आमी सामके सादूर रावल्यात जाल्यार बरे परिणाम आसतले. जर आमी घाळ रावल्यात जाल्यार ताजे वायट परिणाम आसतले, तेयी आमकां कळटले. हांव सावयो मरे वता. नावेली 15 केसीस आहा, चिंचिनी 4 केसीस, कंसावली 4 केसीस, कुर्तोली 4 केसीस, केपें 6 केसीस आहा, लोतोली 6, कुंकोली 4,
तशेंच सर कुंकोली एक डेथ जाला म्हणून आयकूंक येता ते अजून कन्फर्म जायना पण तशें सर एका बँकान मिसरायज बँकान एकलो ऑफिसर पॉझिटिव्ह मेळ्ळो सर ते बँक क्लोज केले आनी ती एरिया प्रिमायसीस सॅनिटायझिंग करपाक चालू आहलें. सो तशेंच सर आमी आतां राय कुडतोरी हांगासर कंटेनमेंट झोन केल्लो तो म्हाका दिसता थिंगा केसीस खूब लेस जाल्या आनी हेय जायना ट्रान्समिशन कांय ना सर सो दॅट झोन वील बी झोन काडटले कंटेनमेंट झोन आसा ते काडटले. आनी तशें सर आयज एक इम्पॉर्टंट म्हळ्यार सर आयज एचईपी होलसेल फीश मार्केटान जे एफडीएचे ऑफिस आसले न्हू सर ते आतां ट्रान्सपरंट केला. आमी म्हणटाले हे भितर टेस्टिंग करता काय सेटिंग करता काय आमकां कळना म्हणून सर आयज बाबाशानान सर एक बरो इनिशिएटीव घेवन सर ते आतां एक ऑफिस तेंचे कॅबिनूय भायल्यान केला सो पीपल कॅन सी डायरेक्टली हाव दे आर टेस्टिंग वॉट दे आर टेस्टिंग. या ओके येस सर या थँक्स अलॉट सावयो. हांव वता मयुरा म्हऱ्या कुडचडे केपें सांगेची अपडेट घेवया. मयूर कितें आहा ऑन ग्राउंड परिस्थिती चवथ कशी जाली? प्रमोद कुडचड्यार केसीस वाडलेले आसात तशेंच सांगे बीन प्रमाणे वाडटात केप्याय वाडल्या म्हळ्यार कितें केसीस वाडटात पूण मेन प्रॉब्लेम कितें जाला लोकांनी आपल्या गणपती टायमार सांगपा म्हळ्यार प्रिकॉशन घेतलां सार्वजनीक म्हणटा सगळे पावयले परत दुसरी गजाल म्हळ्यार घरचे गणपती तेणी टायमींग काडला म्हणजे एक 10 घरांचे डिस्ट्रिब्युशन केलें तेणी 2 जाण लोकांनी वचपाचें अशें म्हणून थोडे लोक जे गर्दी येयल्या पसून ते वयर रावल्या पावोवपा टायमार थोडे 2 लोक वचपाक लागले म्हणजे एक बरें प्रिकॉशन घेतलेले आसा. पूण प्रमोद हांव आनी एक गोश्ट सांगूंक सोदतां जेन्ना हांव काही प्रमाणे नेत्रावळी वाड्या मळकणी ह्या एरियेन भोंवपाक गेल्लो त्या टायमार म्हाका कळोन चुकलें कितें लोक मास्क घालना ते भोंवतात कितले जाल्यार मास्क घालना पिकनिकी जाता अजून भायले लोक जे भायले मडगोंच्यान खंयच्यान हांगा येवन ते स्पॉट आसा टुरिझम स्पॉट ते पळोवपाक वयतात म्हळ्यार हांगा ऑलरेडी पुलिसांनी कलेक्टरांनी ऑलरेडी सांगलेलें कितें बंद केलां म्हणून पळोवपाक दिवपाना म्हणून पूण ऑलरेडी लोक 10 गाडी घेवन येवन पळोवपाक लागले म्हळ्यार आमी हांगा अशें प्रॉब्लेम जाला कितें प्रिकॉशन घेतात मोजक्या टायमार पूण आपल्याले जे भोंवपाचे हे ते चालूच आसा. दुसरी गजाल सांगपाची गजाल म्हळ्यार असोल्डा पंचायती भितर एक पंच पॉझिटिव्ह मेळ्ळेलो तेगेले क्वॉरंटायन तो जावन राजले जावपाचो येयले तेगेले दीस कंप्लीट जावपायले आतां नॉर्मल जावपायला. तशेंच सावड्डे पंचायती भितर एक पंच तसोच तेगे फॅमिली 9 जाणांची पॉझिटिव्ह मेळिल्ली आसात. तशेंच कुडचड्या वाठारांत मेन सांगपा म्हळ्यार चवथीक अशी केन्ना इन्सिडेंट जातात तेन्ना सामान म्हारग जाता म्हणटकीर कोण लोक मेन म्हळ्यार कशें जातात पयलीं 25 रुपया मेळटा ते सामान 50 रुपयान मेळप जाता म्हळ्यार लोकांची पयलींच कंडिशन बरी उरना पूण हांगा कितें जाता लोक तेजो फायदोय बी घेतात. आनी तशेंच आनी एक सांगपाचो मुद्दो म्हळ्यार जे माटोळेचे जे सामान मेळटालें नेत्रावळी ह्या भागांच्यान त्या भागांच्यान तेंचेर परिस्थिती येयली कित्याक ह्या वर्साक माटोळेचे हें जालें ना जे माटोळी नेत्रावळी माटोळी म्हणून फोंया जाताले तेंगे इन्कम जातालो तें बंद जालें तेंकाय प्रॉब्लेम जाला अशी खूब अशी अडचणी चवथी भितर जाल्या आनी टेस्टिंग जालें ना ह्या खेपे म्हणून अजून रिपोर्ट येयले ना ह्या 2 दिसांचे आतां ह्या 2 दिसांचे हे रिपोर्ट जितले येतले तेन्ना कळटलें खरें कितली वाडटा काय देंवता तें आतां कळटलें. एब्सोल्युटली आतां हाजे मुखार जे टेस्टिंग जातलें तातूंतल्यान आमकां वस्तुस्थिती कळटली. हांव 70 वतां कल्पेश आसा आमचे बरोबर. कल्पेश कितें आहा 70चे अपडेटय बी आनी चवथय बी? सर 70चे अपडेट सांगपाचें म्हटल्यार सर फिगर 98चेर पावलो आसा पूण लोकांनी जरी 98चेर पावलो आसा तरी म्हाका अशें दिसना की लोकांनी रिलॅक्स जावचें अशें कित्याक तर काल आनी पयर चवथीक लागून 2 दीस टेस्टिंग बंद आसली म्हणून सर हो फिगर म्हाका दिसता कमी जायत येयला. सांगपाचें म्हटल्यार सर इतले दीस आमकां अपडेट्स मेळोंक ना म्हणून आयज हांव पर्सनली जो श्याम काणकोणकर वाळपे हेल्थाचे एचओ आहा तांकां हांव वचून मेळ्ळो सो तेंच्यांनी सांगलें की अजून मेरेन आमकां आपल्याकूच स्वताकूच रिपोर्ट मेळोंक ना जाल्यार आपूण तुका आनी कितें सांगू अशें सांगलें. ते सांगतात की आपूण रातची 11 जाय मेरेन काम करतात म्हणून तांकां लागून म्हणटात की खरेंच बरें तुमी काम करतात म्हणटा आनी म्हाका जो रिपोर्ट्स इतले दीस मेळोंक ना तेज्या बद्दल हांवें ताका विचारलो सर ते सांगतात की डेप्युटी कलेक्टर इज ऑथरायज्ड पर्सन म्हणून सांगतात ते कित्याक सर जी कोवीड केअर टीम जी अपॉइंट केल्ली आसा सर तरी ते डेप्युटी कलेक्टर तेजो हेड आसा भितर मामलेदार आसा जॉयंट मामलेदार आसा पीआय आसा एचओ आसा तलाटीस आसा सगळे जाण सरपंच आसा सो कितें जे ब्रीफ करूंक जाय ते डेप्युटी कलेक्टरान ब्रीफ करूंक जाय. जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर गेलो तो म्हणटा हेल्था कडल्यान तूं अपडेट घे म्हणटा हेल्थ म्हणटा डेप्युटी कलेक्टर अपडेट्स घे म्हणटा सो कोण आतां ऑथरायज पर्सन कोण अपडेट दिवपाक आहा तेतून सर कन्फ्युजन व्हडलें जाल्लें आसा. सांगपाचें म्हटल्यार काल पर्यंत 98 केसीस जाल्ले आसा आयज जे टेस्टिंग स्टार्ट जालां तितून 100 न्यू स्वॅब्स घेतलेले आसात रिपोर्ट्स अजून येवपाचे आसात. आनी सर एक हांगासर एक व्हडलो प्रॉब्लेम म्हटल्यार सर जे ऑनलायन भुरगे शिकतात थंयसर सर एक न्यू आनी बारीक एक फंडा सर क्रिएट जाल्लो आसा की केबीसींतल्यान तांकां सर कॉल येता कौन बनेगा करोडपती थंयसर तांकां 35 लाखाची लॉटरी लागली म्हणून सांगतात कोण तरी विजय कुमार म्हणून उलयता आनी
RBI तुमचो चेक ऑलरेडी ट्रान्सफर जाल्लो आसा, राजकुमार म्हणून आहा तेजो WhatsApp नंबर, तेजेर तुम्ही कॉल करचो आनी तुमचे 35 लाख क्लेम करचे. तेजे भुरगे आसात ते, आनी 35 लाख म्हटल्या उपरांत भुरगे रोखडेच भुलतात सर ते, कित्याक तांकां जर ल्हान भुरगे आसात ते 10वी-12वीचे ताका लागून. आनी एक सर गजाल सांगपाची म्हटल्यार तो दाबे कंटेनमेंट झोन केल्लो, फाटले दीस काय जरम्याच्या लोकांक सर प्रॉब्लेम जाल्लो सर. 2 दीस तांकां धर्मेच्या लोकांक थंयच्यान येवपाक वचपाक मोकळीक दिली, ताका लागून सर धर्मेचे लोक स्पेशल फोन करून सांगता की PI सागर एकosकर आसा, तांकां सर थँक्यू म्हणटात. पण सर आता जर सगळे बंद केला, पण तो कंटेनमेंट झोन दाब्याच्या लोकां खातीर केला काय धर्म्याच्या लोकां खातीर हे केला हें कळना. कित्याक तर खुबश्या लोकांनी कॉल केलो की दाब्याचे भुरगे कंटेनमेंट झोनांतले बिंदास भोंवतात म्हणून, ऑथॉरिटींचेर हेंचें लक्ष ना. कित्याक आतां हांवें पर्सनली येवन पळयले सर, खरेंच 4-5 जाण भुरगे कंटेनमेंट झोनांतले भोंवताले सर. हे ऑथॉरिटी डेप्युटी कलेक्टर जर ऑथरायज पर्सन आसा जाल्यार डेप्युटी कलेक्टरान सगळ्यांचेर लक्ष घालून ह्यो गोष्टी जाग्यार घालपाक जाय आसल्यो, पण ते पडनात सर. थँक्स अ लॉट कल्पेश. म्हाका दिसता जेन्युइन ऑन ग्रावंड इश्यूज तुमचे मुखार हाडपाचो आमचो हो प्रयत्न. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. पूण एक गजाल लक्षांत दवरात, रिलॅक्स जावपाचो हो टायम न्ही, आनी रिलॅक्स जावची न्ही. पिकनिको करून केली ना म्हणून कांय वायट जावची ना, केल्यो जाल्यार कितलेशेच जाण फोंडा पडपाक शकतात, हाची जाणीव दवरची. इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.